ऑनलायन टिचींग तेजे पयलीं एक ग्रूप ऑफ स्टुडंट्स जे आसा फ्रॉम द 9th and from the 11th तिका सप्लिमेंटरी एग्जाम आसा बिकॉज दे हॅव नॉट फेअर्ड एज पर देयर इंटरनल रिपोर्ट. सो आनी तिका सप्लिमेंटरी एग्जाम आतां इस्कॉलाक केन्ना उपडटली ही कोणाकच खबर ना, मुख्यमंत्री पासून खबर ना. तो फकत गॅस बॉक्स चालू तेजे, आमीय गॅस करता आनी तो बी गॅस करता, तो सरकार आमी ऑपोजिशन आहा. आतां हे भुरग्याचे 9th आनी 11th ऑनलायन टिचींग स्टार्ट जालें आनी हे भुरगे थंय आहात तेय शिकतात बिकॉज दे आर अलाउड टू स्टडी दॅट बिकॉज वेन दे पास हियर दॅट दे शुड नॉट लूज दॅट पोर्शन. आमचो डिमांड आसा GPCCचो, काँग्रेस पक्षाचो, हिंका सगळ्यांक मास प्रमोट करूं सोडा, तिंका आनी टेन्शन धरूं नाका. कांय जावपाचें ना, कांय कोणाचें बिगडपाचें ना, सरकाराचेंय बिगडपाचें ना, पूण भुरग्याचो टेन्शन लूज जातलो, आवय बापूयचो टेन्शन लूज जातलो, तिंका फुडलो ते क्लासीस स्टडी करपी. आतां when they have to study for the next 4 years also, plus study this year for the exams, it is ground to create problems and mental tension for them. Therefore, we are sincerely demanding that the government seriously considers this and or give everybody promotions. Imagine a state of affairs as I am here in the class, suddenly I get disconnected, I am going to be mentally tortured and frustrated. What are you trying to do with our innocent children? State has been ruined, economy has been ruined, the health of the state is in doldrums. COVID is going up, it's not going down. So it is our demand. Put everything in order and stop this harassment and mental torture to these innocent minor children. I would like to bring to the notice that this government has done this online for the students. For example, I want to say in the South Goa, there is a lot of problem of connectivity. We don't have internet properly, and when the internet is not connected properly, how the children can do their studies or online. For example, yesterday my son had an exam on online only. Suddenly the internet failed. So what he has to do? There is a lot of problem. Plus government has, you all know, the schools. All schools has increased the fees. The increase in fees, first of all, tension for the parents. To take a internet connection, it requires around 7,000 rupees per year. That is the additional cost. Plus, there are a lot of poor people cannot buy a gadget. म्हणा जे सिच्युएशन गोंयान क्रिएट जाला ते सिच्युएशन गोंयान क्रिएट जावपाचें कारण एकूच BJP गव्हर्मेंट आनी CM आनी फूल कॅबिनेट. जेन्ना आमचो ग्रीन झोन आसलो तेन्ना लोकांनी ग्रीन झोन करपाक लोकांनी खूब पाशेस केले. म्हाका दिसता सरकाराक हेचो फायदो घेवपाचो आसलो, COVID-19चो फायदो घेवपाचो आसलो, कारण म्हाका दिसता सॅनिटायझेशन, मेडिकल हे फूल म्हाका दिसता एक रॅकेट आसा. सो पेशंट ना जाल्यार कशें जातलें? सो हांव एक्यूज करता, कारण हे जे रॅकेट आनी हे जे कोरोना डिजीज वाडोवपाचें कारण की ह्या गव्हर्मेंटान आपूण म्हणून केला आनी लोकांक फणान घातला. आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता हे स्टुडंटांक आनी आमच्या भुरग्यांकूय फणान घालपाचें आहा. हेचें कारण एक सांगता तुमकां की ह्या गव्हर्मेंटा कडेन जानेवारी टील दीस 6 months आनी फुडें कितले दीस जातले तें खबर ना, इतलो टायम आसलो. ह्या सरकारान कितें केलें? फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, लोकांक भययले, अशें करा तशें करा आनी कितें करा म्हणून सांगलें. बाकीचें कांयच ना. तुम्ही कोणाक रिफंड दिले, पैसे येले तर तुम्ही खाल्ल्यात,
लेबरांचे पयशे खाल्ल्यात. आतां हांव म्हणटा की एज्युकेशनाच्या वाटेन जी कनेक्टिविटी ना ती सोडा, पण एज्युकेशनाचेर तुमी कितें केल्यात? IT डिपार्टमेंट आहा, तुम्ही वेबसायट केल्यात, तुम्ही ॲप तयार केला एज्युकेशनाचो, तुम्ही कितें केल्यात? 6 म्हयन्यान भुरग्यांक बाबा घरा हाडले तांकां कितें केल्यात? तुम्ही सांगले की 10वीची एग्जाम आमी घेतले, स्टुडंट्सांनी पेरंट्सांनी प्रिकॉशन घेवन बाबा ते डेंजर झोनान आमी वचून एग्जामी भुरग्यांनी दिले. त्याच्या उपरांत कितें? आतां ऑनलायन कर म्हणटा. मात ऑनलायनान म्हाका दिसता येदो व्हडलो गव्हर्मेंट आहा, तुमी ऑनलायन सर्क्युलर काडल्यात. हांव एक स्कुलाचो चेअरमॅन आसा, कितल्याशा स्कुलान म्हाजे एफिलिएटेड कमिटीन आसा. एक तुम्ही सर्क्युलर काडूंक ना. तुम्ही सर्क्युलर काडल्यात, कितें ऑनलायन कशी आसतली, कितें घेतले, टिचर कितें घेतले, प्रॉपर प्लॅनिंग आसा ना? 8 घेतात, कोण 6 घेतात, कोण 7 घेतात. टिचरींचेर प्रेशर, पेरंटाचेर प्रेशर, आणि जो डेटा जो यूज करता आमी एज्युकेशन म्हणटा पळय ते 8 to फुडें आनी फ्री म्हणटा त्या एज्युकेशनाचेर आतां ऑनलायन म्हटल्यार ताका पयशे लागता न्हू. दिसाक म्हाका 100-150 रुपया वयतात भुरग्याचे. स्मार्टफोन आहा आनी कितें, आनी ह्याच्या सिच्युएशनान पेरंटा कडल्यान तुमी हे करतात, ऑनलायन तुमी करतात. त्या ऑनलायनाचो डेटाचो पयशे तुमी दितले काय भुरग्यांक? रिएम्बर्समेंट दितले काय कितें?